Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. याच्या पुढे आम्ही वोटूय बी मारचे ना कित्याक मारपाचे कित्याक फायदो रस्तो जाईना रे आम्ही वोट घालून पाल्या हाडून रस्त्या कडीयो सगळे माल मसाला उडे पाल्या घालता आम्ही मत घालता. आज आम्ही हांगा बिरोंडा पंचायती आमचो हो अंचोलेचो लॉंग पेंडींग डिमांड रस्त्याचो आज पूर्ण जाता. फायनली वर्क ऑर्डर मेळून आज इनॉग्रेशन जाल्लें आसा आनी इट्स अ 2.5 किलोमीटर रोड 90 लॅक्साचें काम फ्रॉम नाणूस टू रेडेघाटी. सो एक एक करून म्हाका दिसता आमची सगळी जी उरल्या ती पळय जी कामां आसा आमची हें लॉंग पेंडींग आसा तें आज फुलफील जालां. त्याच भशेन बाकीचे खंय खंय उरल्या पळय कामां ह्याच पंचायतींनी प्रत्येक पंचायतीन म्हाका दिसता सगळी रोखडीच पूर्ण जातली. आमी हेच्या पयलीं 2017 आमी नो वोटींग म्हण आमी डिक्लेअर केलें. त्याच्या नंतर आमकां बाबान आमकां फूल सपोर्ट केलो आनी त्याच्या नंतर आमची फायल फुडें वचून आमची आयज ती आमी भाभी कडेन वचून दिव्या राणी कडेन आमी तेजे उलोवन आमी तेज्या आयज तेंच्यान आमची फायल फॉरवर्ड करून इलेक्शना पयलीं तेणी सांगलें आमी हॉट मिक्सिंग करतले पण मातशें लेट जालें तर काम बरें जालें. ताका लागून हांव सगळ्यांचे हांव थँक्स म्हणटा आनी कितें अशी आमची कामां जावपाची बाबाक हें करता आनी भाभीक रिक्वेस्ट करता की आमच्या गांवाचें मातशें लक्ष घालपाचें आनी बरें काम करपाचें. तुमकां खबर आसतली की 2017 जेन्ना असेंब्ली इलेक्शन असलें तेन्ना सत्तरी तालुक्याच्या अंचोले गांवांत नो रोड नो वोट म्हणून लोक हट्टाक पेटलेले कारण त्यांच्या गांवांत जो रोड असलो तो सामको एकदम पाड जाल्लो रोड. आणि त्याच्या उपरांत जेन्ना तेंची मिडियाचेर न्यूज येयली तेच्या उपरांत कलेक्टर स्वता हांगासर येवन एक 2-3 दिसां भितर तांकां प्रोविजन करून तांकां पॅचअप आनी सगळो रोड करून दिल्लो आसा. आणि तो रोड 1-2 वर्सांत काबार जाला पण आयज जो तुमी हांगासर हॉट मिक्सिंग पळयता तोच रोड आयज परतून डॉक्टर दिव्या राणीन हांगासर येवन रोडाचें हॉट मिक्सिंग इनॉग्रेशन केल्लें आसा. हो जो टोटल रोड आसा तो 2.5 किलोमीटर आणि ह्या रोडाची टोटल कॉस्ट एस्टिमेट आसा 90 लॅक्स. वाळपयच्यान स्टुडंटा खातीर कल्पेश गांवस.